जेजू मोकळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोडवंदारा आराधन तुका जेजू मोकळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोडवंदारा आराधन तुका उंड्यारू पारतोली पोनासाय दैविक तुझो मोग वांटून आसाय पुण्यारू पारतोली पोनासाय दैविक तुझो मोग वांटून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय सांगा तुझो दिवून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय पवित्र सांगा तुझो दिवून आसाय जेजू मोकळा जेजू मोकळा आराधन तुका आराधन तुका उंडो सोम्या तू जिविताचो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोवचो उंडो सोम्या तू जिविताचो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोचो सर्गेच्या मन्नान आमकां पोसो पवित्र इंडांत आपल्या एकवटावचो सर्गेच्या मानान आमकां पोसो पवित्र इंडांत आपल्या एकवटाचो जेजू मोकळा जेजू मोकळा आराधन तुका जेजू दयाळा
हजर आसाय परत तुझे दर्शन आमकां हर एक लेगीत दिवन आसाय सोम्या जिवीत असो उंडो तूं आमच्या दोळ्यांक केवळ वो उंडो जावन दिसताय तरी या उंड्यांक तुझे नीज रूप लिपोवन आसा सोमी आमी तुका आराधन करता सोमी आमी तुका नमस करता सोमी आमी तुका दिन वाजता या घडये तुझे हजरपण आमी वळखून घेता सोमिया जेजू या आराधना वेळार आमकां तुझ्या पांयां आमी समर्पण करता जेजू हांगासर हजर आसल्या हर एका पावंडाक तुझ्या पांयां समर्पण करता विविध माध्यमां मारिपात या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका पावंडाक तुझ्या पांयां समर्पण करता सोमिया हर एक लागी आपोर सोमिया जे तांची ठेसावां घेवन हांगासर आयल्यात जे ठेसावां आमचे लागीं मागूंक सांगल्यात ते हर एक ठेसावां तुझ्या पांयां या घडये समर्पण करता सोमिया या आराधना वेळार तुझी कृपा तुझी मजत तुझी सगत हांगासर वाळून दी सोमिया या आराधनान वांटेली जावच्या हर एक त्याच्या जिवितान वाळून दी सोमिया तुजो अनुभव तांकां दी सोमिया बरेपण दी सोमिया हर एक लागी आपोर सोमिया आनी त्या मारिपात तूं आसाय आमचे सांगता हजर आसाय म्हणलें बगूंक दी सोमिया सोमिया तुका आमी आराधन करता सोमिया तुका आमी नमन करता सोमिया तुका आमी वर्णिता सोमिया आमी तुजी स्तुती गायता सोमिया आमी तुजे मुखार प्रणिपात करता सोमिया तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो परत या भोव पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी आसाव मोगाच्यान आमी गायलेल्या या गिताची उतरां परत आमी मतीक उडास काडले जाल्यार उंड्या रोपार तो लिपोवन आसा दैवीक तसो मोग या साक्रामेंता मारिपात आमकां हर एक लागी वांटून आसा कुरपेन आमकां नेटोवन आसा आनी तसो पवित्र सांगात या आराधना वेळार आमी तशें सांगता हो वेळ करचितना तो आमकां हर एक लागी दिता मोगाल भवन आनी बहिणीनो असो जेजू जावन आसा आमचो आसरो ताचे विने आमी कांय करूंक सकना हांव मोगाच्यान तो सोमी एक बरो गवळी तसो आमच्या जिणयेचो एकच तारो मोगाच्यान ताच्या भायर आमकां जिवीत ना त्या देवा मुखार आमी आसाव त्या देवा मुखार आमी सरपडून आसाव त्या देवाचें आराधन आमी करन आसाव मोगाल भवन आनी बहिणीनो त्या देखून ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ताचें हजरपण आमी वळखून घेवया वो खरो देव नीज देव म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आमकांच ताच्या पांयां तळा ह्या आराधना वेळा आमी समर्पण करया मोगाचें तसो मोग आमी साकिया ताचें हजरपण आमी बगुया मोगाल भवन आनी बहिणीनो देवाचो सेवक जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो तसो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा इसाया प्रवादी अध्याय 50:3 वाक्य 4 आणि 5 अशें म्हणटा आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखांचो भार ताणें घेतलो ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वही मोगाच्या भवन आनी बहिणीनो आमचे कश्ट ताणें सोंसले आमचो जागो ताणें घेतलो आमच्या दुखांचो भार ताणें घेतलो आनी ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या मोगाचें हेंच हर एक दीस आमच्या जिवितान घडटा मोगाचें आमचे ओझे आळू करता आमचे कश्ट तो घेता आमची दुखां तो पुसता आमकां समाधान संतोष बरी भलायकी बरेपण आमच्या दिसपट्या जिवितांत दिवंक तो प्रयत्न करता मोगाचें हर एक दीस आमचे संगत रावता आनी त्या देखून तो ह्या संवसाराक आयिल्लो मनीस जाल्लो देव तो आनी ताचे मिसांव ह्याच दिशेन जावन आसले मोगाचें लुकाचो वांजेल आमी वाचलो जाल्यार अध्याय 4 वाक्य 18 जेजू ताचे मिसांव कोणा खातीर आपणाचे मिसांव कितें हें परगट केल्लें आमी आयकता जेजून म्हणली उतरां देवाचो प्रेरकात्मो मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला
बंदेंत असलेल्या सोडका खुर्ड्यांक दिश्ट दन साधलेल्या सौका साहेबासोंक ताणें म्हाका धाडला आनी जेजून ताच्या मिसांव पळयना वेळार येस केलें मोगाचें देवान ताका धाडलें एक मिसांव दिवन दुर्बळ्यां खातीर कश्टांतल्यां खातीर पिडेस्तां खातीर विविध तरेच्या बंदपासांत बंदेंत असलेल्यांक सुडका दिवच्या खातीर आनी जेजून हें मिसांव केलें मोगाचें ताचें जिवीत हेरां खातीर जरयलें आनी सगळ्यांक बरें करीत तो मुखार गेलो. त्या देखून तो धर्मदूताची कृत्या पुस्तक अध्यायिता वाक्य 38 म्हणटा देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांत तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराच्या पदवेखाल असलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगता आसलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे सांगता म्हणया मोगाचें नांव मोगळा जेजू आमचे खातीर मनीस जालोय, आमच्या खातीर मनीस जालोय, आमचे खातीर जियेलोय, आमच्या खातीर जियेलो, आमचे कश्ट तुवें घेतले, आमचे कश्ट तुवें घेतले, आमची दुकान तुवें बसले, आमची दुकां तुवें बसली, आमचे गायी तुवें गुण केले, आमची गाय तुवें गुण त्या मरीपात आमकां तुवें बरें केलें, आमरी पात तुवें बरें केलें, हर एक लागीं तुवें बरें केलें. हर एकल्याक तुवें बरें केलें. देव तुज्या सांगता आसलो देव तुजे सांगता तशें आज तूं आमचे सांगता आसाय. आमकां हर एक लागीं आपडताय, हर एकल्याक आपडताय, आमकां हर एक लागीं गुण करताय, हर एकल्याक गुण करताय, आमकां हर एक लागीं बरें करताय. हर एकल्याक तूं बरें करताय, आमचे संगीत रावताय, 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 आमचे जिवीत चलोवन व्हरताय. सुमया तुका जावं आराधन आनी महिमा होगळापणी स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मुघल भवन आनी भयणीनो कीर्तन 8 वाक्य 4 ते 6 अशें म्हणटा मुनीस कोण तुवें तुजो उगडास करच्याक, मनशाबद कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक, तरी पूण तुवें ताका देवदूतां परस इल्लो ल्हान केलाय, महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय, तुज्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय, सर्व वस्तू ताच्या पांयान तळा घाल्याय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें आमकां ताणें ताच्या सरक्याची स्वरुपाची गरज आसल्या देवदूता उपरांतलो स्थान मान आमकां दिला. मोगाचें ताणें रचलेल्या हर एका संगतीचेर आमकां अधिकार ताणें दिला आनी त्या मरीपात आमचें जिवीत संतोश भरीत करूंक, आमचें जिवीत बऱ्यांतलें बरें करूंक, आमचें जिवीत तें नंदन करूंक तो आमचे सांगता हर एक दीस हर एक घडी रावता. मोगाचें आमचें दायज आमचे सर्वस्व तो आमचो देव तो मोगाल भवनो आनी भयणीनो. तातूंत कीर्तन 16 वाक्य 5 म्हणटा सर्वेस्परा तुमचो म्हजें दायज, तुमचो म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा, म्हजें अद्रश्ट. ही उतरां एक घडी म्हजे सांगात आमी म्हणया, हांव म्हणटा म्हज्या उपरांत तुमी म्हणची. सर्वेस्परा तुमचो म्हजें दायज, तुमचो म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा, म्हजें अद्रश्ट. सर्वेस्परा तुमचो म्हजें दायज, तुमचो म्हजो पात्र तुज्या हातांत आसा, म्हजें अद्रश्ट, आसा म्हजें अद्रश्ट, आसा म्हजें अद्रश्ट. एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया, एक घडी आमी मौन आमी बसया. मोगाच्या बाबा भयणी जेजूक म्हणली उतरां सर्वेस्परा तुमचो म्हजें दायज, तुमचो म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा, म्हजें अद्रश्ट.
आमचे हरी एकल्याचे बरेपण, आमचो हरी एकल्याचो सुख संतोष, आमच्या हरी एकल्याची बरी भलायकी, आमचे हरी एकल्याचे जिवीत ताच्या हातांत आसा. मोगाच्या बाबा भयणी, आमचे सगळे जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें तस्सू आमचे मुखार आसा. केदें व्हरतें भाग आमचे, ताच्या पांयांतळा येवचें, ताच्या पांयांतळा सरपडचें, ताका आराधन नामान स्तुती गावचें. हें केदें व्हरतें भाग म्हजें आनी तुजें मोगाचें न्हू. ह्या रायांच्या रायाक, ह्या दणियाच्या दणियाक आराधन करचें भाग म्हजें आनी तुजें केदें व्हरतें. आमकांच ताच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत ताचें, ह्या जिवितांत आसलें सगळें ताचें. आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें, आमचे सांगात रावचें ताणें. हें आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू. आनी प्रत्येक जावन आमच्या दिसपते जिवितांत ताचेर बावर्त दवरतना, ताचेर विश्वास दवरतना, ताचे लागीं मागता आसतना आमकां लागीं रावता, आमकां आयकता, आमी मागिल्लें दिता. आमचें दूख कश्ट समजाता. तसोच आमी ह्या भोवपवित्र साक्रामेंतांत आसा. ताची स्तुती करया मोगाचें न्हू. ताचें आराधन करया, ताचें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया. आमकां कितलो लागीं आसा तो आमचे संगी आसा ते आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू. आनी विशेश तरान आमी ताका लागीं येताना, ताच्या पांयांतळा येताना, ताचे लागीं मागताना आमकां आयकता, आमच्या नांवान वळखता आनी आमकां दिता मोगाचें न्हू. धैर्य दिता, बुजोवन दिता, गूण करता, मागिल्लें दिता. ताका आमी काळजांतावन आराधन करया, नमन करया, स्तुती गावया मोगाचें न्हू. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ
ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. Alleluia, Alleluia, Moga Yesus, lagadi ami tuga harga ditao, tuga ami din wasta somia. Ami magpan amcha संगीत रावताय, ami magle to ditay. Amcha poina वेळार amcha संगत रावताय, amcha poina सोगम करताय somia. Ami निदला वेळार, ami वावरला वेळार, amcha बगले रावून आमका राखताय, सांभाळताय somia. आमच्या जीवितांत तो कितले बरे करताय. आमच्या संगतात रावून आमचे जीवित सोडून वरताय सोमिया. तू कितलो बरो देव, बरे करीत वेसो देव. आमच्या जीवितांत कितले बरे करताय. आम्ही वाईट केल्यारी, अन्याय केल्यारी, आम्ही पत्कांत सांपडल्यारी आमका बक्षून नितळ करून तुझ्या मोगांत सांभाळताय. कितलो तू आमचो मोग करताय, कितले बरेपण तू आमका करताय सोमिया. सोमिया आम्ही तुका अर्घ दिताव, तुझो उपकार ठेयताव, तुका आम्ही थँक्यू म्हणटाव सोमिया. आमच्या जिवितांत कितले बरें करताय, आमचे संगी रावताय सोमिया. आमचे जिवीत सोलोन व्हरताय, कितलो तू आमचो मोग करताय सोमिया. थँक्यू तुका सोमिया. अर्घा तुका सोमिया, होकळाप तुका सोमिया, नामान तुका सोमिया, महिमा तुका सोमिया. आम्ही तुका अर्घ दिताव सोमिया. थँक्यू म्हणटा सोमिया. तुझे बरेपण आम्ही ओळखून घेताव सोमिया. तुझो उपकार ह्या घडी आठयताव सोमिया. थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस, एडोर यू लॉर्ड जीसस. थँक्यू लॉर्ड जीसस, थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. अर्घ तुका सोमिया जीसस, होकळाप तुका सोमिया जीसस, नामान तुका सोमिया जीसस, महिमा तुका सोमिया जीसस. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगा भवन आणि बहिणीनो, आमचो देव आमचे सांगता रावचो, आमकां बरें करचो मोगाचें न्हू. म्हाका उडास आसा एक तरणाटी स्त्री कॅन्सर पिडेक वळून जाल्ली, मस्त कश्टांतली, एका सरकारी कामार ती आसली आनी कॅन्सर पिडा कळिल्ल्या वेळार किमोथेरापी केल्ल्या वेळार तिच्या माथ्याचे केस आसले पुरो गेले, कामां वचूंक जायना, कश्टांतली, रडतेली, पूण हर एक फावटी इगर्जे घेतली, प्रत्येक जावन मिसाक वेतेली आनी त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या जेजू लागीं मागतेली आनी मागतेली आनी मागतेली. आनी ह्या जागे ती काल्स वयर उबारतना, तो उंडो वयर उबारतना आपणाक आपोड गूण कर म्हूण ह्या सुमया कडेन परत तेली मोगाचें न्हू. आनी आतां संपूर्ण तिची पिडा गूण जाल्या, माथ्याचे गेल्ले केस पुरो फाटी आयल्यात. आतां परत सरकारी कामाक वेता, तिजें जिवीत बरें करून सारून आसा मोगाचें न्हू. आनी केदाळय म्हणटा, सुमयान म्हाका आपडलें, जेजून म्हाका आपडलें, जेजून म्हाका गूण केलें, जेजून म्हाका बरें केलें, म्हजो जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हणलें ती म्हणटा मोगाचें न्हू.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mogachano Matthew Evangelho अध्याय 20 वाक्य 20 आणि 9 तावन 30 आणि 4 पर्यंत जेजू दोग कुरड्यांक गुण करचे ते घडीत आम्ही नियालताव आणि हे कुरडे मार्ग देगेन बसून आसले आणि जेजू थेनेच्यान पाशार जाता म्हणून कोणीही सांगले या कुरड्यांच्या कानान पडले आणि त्या देखून हे दोघी ओडल्यान बोबो घालतात सैबा दाविदाच्या पुता आमची काकळूत कर सैबा दाविदाच्या पुता आमची काकळूत कर बोबो घालतात आणि थंयसर आसलो लोक तांकां म्हणटा तोंड दांपा शटअप तोंड दांपा बोबो घाल नाकात ताका डिस्टर्ब कर नाकात उपार कर नाकात पण ये आनीकी चड बोबो घालतात सैबा दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत पाव आमची काकळूत कर आणि जेजू रावता तांकां म्हजे लागीं आडा म्हणटा आणि आडल्या वेळार जेजू विचारता आमी तुमकां कितें करी जाय म्हण आशा आमी तुमकां कितें करी जाय आणि तो वळो ते म्हणटात आमच्या दोळ्यांक दिश्ट दी आमकां दिश्ट दी आमकां पळोवंक दिश्ट दी आणि जेजून तांकां आपडलें जेजून तांकां गुण केलें जेजून तांकां दिश्ट दिली मोगाळ भवन आनी भयणीनो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्यान वो जेजू आमचो इतलो मोग करता हर एकल्याचे कश्ट ताका समजतात मोगाच्यान थोडे फुडें आमकां भोगूंक पुरो आमी कश्टांक सांपडल्या वेळार दुखांत आसल्या वेळार समस्येनी आसल्या वेळार पिडे शिडेन आसल्या वेळार मागल्लें एक तरी मेळनाटल्या वेळार तो आयकता गी म्हजे कश्ट ताका समजतात की ती बोगणां भितर उद येवंक पुरो पूण मोगाच्यान ताका समजता तो पळयता ती वेळ घडी येवंक आसा खंडीत तो आमकां आपडता मोगाच्यान आमकां बरें करता न्हय केवल कुडीची पिडा मानसीक तरान कश्ट तेल्यांक शारिरीक तरान कश्ट तेल्यांक आत्मीक तरान पातकाच्या बांजपातांत सांबडोवन ते खरगतल्यांक हांवें केलें हांवें पाता केलें वायट केलें अन्याय केलें भितर खरगतल्यांक तो आपडता बोगणांनी आपणाची बोगणां आनी एक समजना भितर बोगणांनी कश्ट तेल्यांक विविध तराच्या बांदपासांक वायट सक्तेंक गुलाम जाल्ल्यांक वळख जाल्ल्यांक तो आपडता मोगाच्यान तो पळयता हर एकल्याचे कश्ट ताका समजतात मोगाच्यान समजतात इसाया प्रवादी अध्याय 49 वाक्य 2 ते 3 म्हणटा सर्वेस्पर अशें म्हणटा जाकोबा म्हज्या सेवका हांवें विसून काडलेल्या भिये नाका कित्याक ताणेले धरणीर हांव उदक ओतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे वाळ हांव तुजे संततेचेर म्हजो आत्मो ओतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हणटा इसाया प्रवादी ताणेल्या धरणीर हांव उदक ओतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे वाळ म्हळ्यार ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना हांगा कांय जायना कितेंय जायना दुखोळ वायट हे म्हूण आमी चिंतलें आमी थंय रावंक पुरो आमी करगोंक पुरो आमी चिंतून रावंक पुरो पूण ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाच्यान हर एक संगती साध्य ताचे वरवीं हें वाक उतार आमकां समजोवंक प्रयत्न करता तें मोगाच्यान तें देखून सिराकाचो बूक अध्याय 2 वाक्य 7 ते 9 म्हणटा सर्वेस्पराक बियात येला न्हू ताचे काकुलतीचेर बरवसो दवरा जर तर तूं ताका पात येताय ताचेर तुका बेंबिरांत आसा म्हणटा ताचे काकुलतीचेर बरवसो दवरा तुमी पोडाणा जावच्याक वांकडी वाट धरी नाकात सर्वेस्पराक बियेत येल्या न्हू ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचे इनाम तुमकां सुकचें ना सर्वेस्पराक बियेत येल्या न्हू बऱ्या वस्तूक सस्नाच्या संतोषाक आनी काकुलतीक आशेवन रावा ताका ताच्या पातींनी दवरतल्यांक बियेतल्यांक ताची बेबिरांत आसलेल्यांक म्हणटा विश्वास दवरा निराश जायनाकात विश्वास दवरा तुमचे इनाम तुमकां मेळटलें तुमचे इनाम तुमकां मेळटलें
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग चनो एक घडी दोळे दांपिया आमचे कितें कश्ट दूख बेजाराई सलवणी पिडा चिडा समस्ये जावं आमच्या कुटुंबांत ना समाधान आमच्या कुटुंबांत वांटे पांटे आमच्या लग्न जिवितांत फोटो आमची भुरगीं आमकां आयकनात आमचे तरणाटे तांच्याच संवसारांत आसात ही सगळी इराराई खरंदाई बेजाराई दूख म्हज्या काळजांत आसा म्हज्या मनांत आसा उसारा मोगाच्यान सांगा सुमया कडेन उलया सुमयाक सांगा तो आयकता तो पळयता मोगाच्यान ताका समजता ताका बोगणां आसात तो बिरमोत पावता मोगाच्यान ताचेर पातींनी दवरा ताचेर विश्वास दवरा मोगाच्यान ताका सांगा ताचे कडेन उलया मोगाच्यान कीर्तन 106 वाक्य 4 म्हणटा तुझे पर्जेसो तूं करताय त्या मोगाक लागून म्हजो उगडास कर सर्वेस्परा मुजेशी ये आनी म्हाका आदार दी तुमचे कश्ट दूख बेजाराई समस्या सोलवणी पोडणी पिडा शिडा ताच्या पांयतळा समर्पण करतना म्हज्या उपरांत उतरां तुमी म्हणा पातयेनी बवरतान म्हणा मोगाचें न्हू तुझे पर्जेसो तूं करताय तुझ्या पर्जेसो तूं करताय त्या मोगाक लागून त्या मोगाक लागून म्हजो उगडास कर सर्वेस्परा म्हजो उगडास कर सर्वेस्परा मुजेशी ये मुजेशी ये आनी म्हाका आदार दी आनी म्हाका आदार दी तुझे पर्जेसो तूं करताय तुझे पर्जेसो तूं करताय त्या मोगाक लागून त्या मोगाक लागून म्हजो उगडास कर म्हजो उगडास कर सर्वेस्परा मुजेशी ये सर्वेस्परा मुजेशी ये आनी म्हाका आदार दी 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 या म्हज्या कश्टान म्हाका आदार दी या म्हज्या कश्टान म्हाका आदार या म्हज्या दुखान म्हाका आदार दी या म्हज्या दुखान म्हाका आदार दी या म्हज्या पिडेन म्हाका आदार दी या म्हज्या पिडेन म्हाका आदार दी या म्हज्या सोलवणेन म्हाका आदार दी या म्हज्या सलवणेन म्हाका आदार दी या म्हज्या वायटान म्हाका आदार दी या म्हज्या वायटान म्हाका आदार या म्हज्या पोटणेंत म्हाका आदार दी या म्हज्या पडण्यान म्हाका आदार म्हजो भवत दंडलतना म्हाका आदार दी म्हजो भावार्थ दंडतना म्हाका आदार दी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमचे सगळे कश्ट दुख साथ या पदवेक समर्पण करून ताची पदवी आमी वळखून ताचो अधिकार महिमा आमी वळखून हें गीत आमी गावया हें गीत गायतना आमकां संपूर्ण तरान ताच्या पदवेक ताच्या अधिकाराक ताच्या महिमेक समर्पण करून आमी मागया मोगाचें जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गानी संसार सदा सर्वदा जेसु पदवीदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा सर आमी उबे रावया मोगाचें पदवेदार ताळयो पेटोवन तासो अधिकार सर्गा संसार सदा सर्वदा जेसु पदवीदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा दर्यो गाजोतो सूर्य नाचोता तारा लारानी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्य नाचोता तारा लारानी ताची महिमा हालेलुया 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 ध्यानानि माज्ञा मानानि गौरव देयाचा दाता आचार्या ध्यानानि माज्ञा मानानि गौरव देयाचा दाता आचार्या मोझ्या जिविता
धंडलची मेठा भद्र कडपावयर तोरा वयता तुझ्या जिवितांत कंडलची मेठा भद्र कडपावयर तोरा वयता मोच्या जिवितांत धंडलची मेठा भद्र कडपावयर तोरा वयता तुझ्या जिवितांत दंडलची मेठा भद्र कडपावयर तोरा वयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांतल्यान एक नवें गिरें तो गावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांतल्यान एक नवें गायन तो गावयता हालेलुया 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 ध्यानाने मोकळ्या मानाने गौरव देवाच्या दाताक आमच्या आम्ही ध्यानाने मोकळ्या मानाने गौरव देवाच्या दाताक आमच्या Hallelujah, 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 hallelujah. तुझा अधिकार तुझी पदवी याकडे दाखले सोमिया हांगसर आजर आसच्या या भाव भयणीच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांनी विविध माध्यमां मरीपादी आराधनान वांडिल्ली जावच्या त्या भावनांच्या जिवितांत तुझी पदवी तुझी महिमा तुझो अधिकार दाखय सोमिया आपोर सोमिया नका गुण सोमिया बरी भलायकी बरेपण दी सोमिया तांचे संगत राव सोमिया तांची दुखां पसून काड सोमिया तांची दुखां पसून काड सोमिया जशें त्या कुरड्यांची बोब तुका आयकली या भवनांनी मागचो तो उलो आयक सोमिया तांची दुखां पळय सोमिया निर्मत पाव सोमिया ताच्या कश्टा दुखांनी भाव सोमिया ताच्या कुटुंबाच्या कश्टांनी भाव सोमिया तांचे संगत राव सोमिया तुझी पदवी अधिकार महिमा परजोळी सोमिया दाखय सोमिया तुका जावं महिमा तुझ्या पदवेक जावं महिमा तुझ्या अधिकाराक जावं महिमा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो एक गडी बरो देवाचे उतार आमी आयकुया. लुकासो वांजेल अध्याय 19 वाक्य 1 तावन 10 पर्यंत. तो येरिकोंद भितरसन शारांतल्यान सोलून वेतलो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो, पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचून एका रुमडीच्या रुखार चडलो, कित्याक जेजू तेनेच्यान वेचो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा वेगी साकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेव सरासरा देवून आयलो आनी व्हडा संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सकडा उजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोमिया, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक हांवें कांय लुकसाण केल्या जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा
ह्या घराक बाच्यावी आयल्या, कित्याक ओय आब्रामाचो पूत निजाकी मनशापोत सांडून गेल्लें सुद्दां आनी बाचाव करूं म्हूण आयला. देवाचें उतार हे वाकनी तुका क्रिस्ता. बसया मोगाचें. एक घडी बरो आमी आयकल्ल्या ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया. एक घडीत परत म्हज्या मोतीक उडास येता. ती एक स्त्री अस्वस्थ आसली, कठीण अस्वस्थ आसली आनी तिका घरांत हांव उखोलन म्हणल्या बरी अन्न आस्पत्रेंत दाखल केल्लें आनी सबार तेंप त्या आस्पत्रेंत ती आसली. डॉक्टरांचे वखद ती खावन आसली आनी ह्या स्त्रियेच्या कुटुंबाच्यांनी मागण्याच्या मनशांक आपयलें आनी मागण्याचे मनीस वचून तिच्या कटल्या भोंवरी रावून मागणें करतना तिच्या कुटुंबाचे हेर सांदे आनी प्रत्येक जावन तिच्यो सुनो जे तांचे लागीं ती उलयनातली, तांचे लागीं रागार आसली, पुतांकडेन सारके उलयनातली, कुटुंबांत मनस्ताप आसलो आनी त्यो सुनोय पुतां संगी थंयसर हजर आसल्यो आनी मागणें केलें. मागणें करतना ह्या स्त्रियेच्या दोळ्यांतल्यान दुकां वाडलीं, रडोंक लागलीं आनी निमाणें मागणें संपयल्या उपरांत ह्या स्त्रियेन आपणाच्या सुना लागीं बोक्साने मागलें. सगळ्यां लागीं ती उलयली मोगाच्यान, सगळ्यां लागीं मोगान उलयली. सुनांनी तिका पटलून धरलें, मोगान वेंगयलें आनी सगळ्यांय सांगाता मेळून रडली मोगाच्यान. आनी थोड्या दिसांनी तुमी पातयेतात ना म्हणना तिका उखोवन आस्पत्रेक दाखल केल्लें आनी थोड्या दिसांनी ती स्त्री आस्पत्रेत हांवन सोलोवन घरा गेली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्यानो मागणें करतना त्या जेजूक तिणें बेडताना तिचें काळीज त्या जेजूक तिणें उक्तें गेलें आनी त्या जेजू मुखार आपणाचें विणगे पावन तिका दिसलें आपूण खंय चुकल्या, म्हजे वरी कितें वायट जालां, म्हजे वरी कितें म्हज्या कुटुंबांत अन्याय जाला, म्हजे वरवीं म्हज्या कुटुंबांत कितें वांटें जालां तें तिका स्पश्ट कळ्ळें आनी सगळ्या लागीं तिणें बोक्साने मागलें, उलयली आनी त्या घडये तिची पिडा भितरल्यान गूण जावंक सुरू जाली. तिका भलायकी लाभली मोगाच्यान. मस्त बडी आमच्या मोतीची पिडा आनी हाका लागून आमी कुडींत कसतात. हांव कुडीची पिडा ताका लागून भलायकी बिगडटा आनी थोडे फावटी आमचे भितर काल जमानान बांदून दवरलें, बक्षिनातलें, विस्त्रानातलें, विसरूंक जायनातलीं थोडी कोड गोडितां आमचे भितर आसतात. आनी त्या देखून हांवें खदाळी मनची मालगड्यांच्या हांव घरांनी मिसां भेटोवंक वेता आनी ह्या मालगड्यांच्या घरांनी मिसां भेटोवंक गेल्ल्या वेळार हांवें खदाळी मनची तुमचे भितर कितें आसा, मस्त वर्सांची कोडू गडिता, दूख बेजाराई, ती सोमयाक समर्पण करा. केन्ना सोमी आपोडता आमच्या भितरल्यान गूण जावची सकत ती पाशार जाता. त्या देखून आमी म्हणचे रितीरे गेल्ल्या वेळार इन्नर हिलिंग सेशन आसतात. इन्नर हिलिंग ह्या दाळा आमचे भितरले गायी गूण जातात, बक्षूंक साध्य नातले गायी गूण जातात, बक्षिनातले गायी गूण जातात, राग मोसोर द्वेषाचे ते गायी गूण जातात, अन्याय वाईट गेल्ले ते गायी गूण जातात. केन्ना हांव देवा मुखार विणगो जाता मोगाच्यानो, देवा मुखार विणगो जाता आनी म्हजें उणेपण असत गाय वायट हांव वळखून घेता, तवळ हांव भितरल्यान गूण जाता आनी असो परिणाम जावन म्हज्या कुडीची भलायकी बरी जाता, मोतीची भलायकी मस्त बरी जाता, समाधान संतोष आमच्या जिवितांत लाभता मोगाच्यानो. आयच्या वांजेल आमी पळयलो जाकेव, एक सुकागार, ताचें काम रोमाचे आडलते आनी रोमाच्या अधिकाऱ्यांक सूंक वासूल कोन्न दिवचें. पूण एक हालें करतले, रोमाचे आडलत्यान इतलें सूंक सांगलां जाल्यार हे ताच्या की 10 वांट्यांनी चड सूंक वासूल करतले आनी त्या लागून लोक तांकां पातकी एक घातकी आनी लोक तांकां केंतलो, तांकां तांचेर बरें मन नातलें लोकांक. आनी असलो एक व्यक्ती जावंक पुरो ताच्या भितरल्यान कितें खावून आसलें, भितरली दूख गायी ताचे भितर आसलें आनी त्या देखून थंय एक इन्नर हिलिंगाक राखून आसलो जावंक पुरो
आणि कोण एकल्यानी सांगले जेजू आज एनेच्यान पाशार जाता आणि त्या जेजूक पळोवंक वांजेल म्हणटा जेजूक पळोवंक तो आश येतलो आणि धांवलो ताचे प्रयत्न बळया लोकांच्या मदें तो मोठो मनीस जेजूक भेटोवंक जेजूक पळोवंक जावचें ना म्हणलें ताका कळीत आसलें आणि त्या देखून धांवलो धांवन वचून रुमडीच्या रुखाक सोडलो जेजूक पळोवच्या खातीर मोगाच्यान हांगासर हांवें तुमकां 2 सवालां विचारूंक आशिल्लें पयलें जाकेवाती एक उर्बा एक आशा हांवें जेजूक पळयचें हांवें जेजूक भेटायचें हांवें जेजूक मेळाचें आमचें ती दिसपट्टे आमच्या जिवितांत जावं पुरो हांवें वायट अन्याय केल्ल्या वेळार हांवें सूख केल्ल्या वेळार हांवें बक्षिनांतल्या वेळार हेरांक दुखयल्ल्या वेळार हांवें जेजूक भेटाचें जेजूचो मोग अनुभव करीचे जेजूचो स्पर्श हांवें जोडीचें ती उर्बा आमचें कितलें ती आसा मोगाच्यान एक दुसरें जाकेवान प्रयत्न केले तो ओगेत बसोना तो धांवलो रुमडीच्या रुखार सोडलो आमी कितलीं जाणां त्या जेजूक लागीं येवंक त्या जेजूक भेटोवंक त्या जेजूचो अनुभव जोडूंक आमी कितलीं जाणां प्रयत्न करता सिन्सियरली प्रामाणीकपणान आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मोगाच्यान हें गरजेचें थोडे फुडें आमी म्हणूंक पुरो जेजून म्हाका येजे आपणीचे गूण गरजे जेजून म्हज्या लागीं येजे थोडे फुडें आमी म्हणूंक पुरो तूं आसाय जाल्यार म्हाका आपड गूण कर तूं आसाय जाल्यार पूण हांवें कितें प्रयत्न केला तूं आसाय जाल्यार म्हणूंक सुलाभ पूण हांवें म्हजे प्रयत्न म्हजे मागणें ताका लागीं येवंक थोडो वेळ ताच्या वांगडा बसून करसूंक ताचेर म्हजो भावार्थ पातीनी गूण करूंक हांवें कितें प्रयत्न केला म्हजे तर्फेन तेंय गरजेचें मोगाच्या भावान आनी भयणीन पयलें दुसरें जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय जेजूची दिश्ट जाकेवाचेर मोगाच्यान आज जेजूची दिश्ट म्हजेर तुमचेर आसा गी मोगाच्यान आमी जेजूच्या दिश्टींत आमी आसावंगी वा जेजूच्या दिश्टींत आमी लिपोवन रावता ताचे धांवन आमी पयस धांवता फळाफळ घेता ह्या आज आमी आमकांत विचारचें मोगाच्यान जेजूची दिश्ट म्हजेर आसा गी ताजी दिश्ट म्हजेर आसा गी जेजू म्हाका पळयता गी म्हाका तें उडास येयलें घडीत धर्मदूताचे कृत्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्य 1 तावन तो थोंटो मनीस देवळाच्या बागलार बसून भीक मागतलो जुआंव आनी पेद्रू दनपरां उपरांतच्या मागण्याक देवळाक वेताना तांचे लागीं मागलें आनी त्या घडये त्या भिकाऱ्याची दिश्ट जुआंवचेर आनी पेद्रूचेर आनी पेद्रूची आनी जुआंवची दिश्ट त्या भिकाऱ्याचेर आनी हो भिकारी कांय पुणी मेळात म्हणून मागलें ताणें आनी पेद्रू कितें म्हणटा आमचे लागीं रुपे वा भांगार ना म्हजे लागीं रुपे वा भांगार ना पूण म्हजे लागीं कितें आसा तें हांव तुका दितां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल पण ते 2 दिश्टी सांगता भेटतना थंय आजाप अद्भुत जाता तेदून मोगाच्यान आमच्याय दिसपट्ट्या जिवितांत त्या जेजूच्या दिश्टी मुखार आमी रावोवंक प्रयत्न करचे आनी आमी मागाची सोम्या हांव खंय गेलो कितें गेलो म्हजे दिश्टी तुज्या दिश्टीन म्हाका सांबाळ तुजी दिश्ट म्हजेर आसोवन दी म्हाका सांगी नाका जेजूची दिश्ट आमचे वयली सुकल्या वेळार आमी वायट अन्याय आमी वांगडे वाटेन चलचे आमी वायट करचे मोगाच्यान जर तर ताची दिश्ट आमचेर आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता मोगाचें दुसरें तिसरें जाकेवाच्या जिवितांत जाल्लें तें इन्नर हिलींग केदळा जेजूक तो भेटलो जेजूची दिश्ट ताचे थंय आसली लोक म्हणालो हो पातकी मनशांचो इश्ट जाला ताच्या घरा येता तांगेर वचून जेवता म्हणून पूण जाकेवाच्या जिवितांत जाल्लें तें परिवर्तन जाकेव कितें म्हणटा सकाळ मुखार हांवें कोणाक वायट केलां अन्याय केला अपमान केला दुखयलां चड जोडलां हांव फाटीं दिता म्हणून एकल्या की बरें करूंक लागलो मोगाच्यान जेजूक भेटल्या उपरांत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती परिवर्तन जायजय मोगाच्यान आमी कितलीं आराधना करता कितलीं मिसां भेटयता कितलें मागणें करता जर तर हांव तोत्तो मनीस हांव तिस्स मनीस म्हजें तें कांय एक हांव एकत्तपणी आजाप अद्भुतां जायचें म्हण न्हय पूण म्हज्या जिवितांत एक मणी बदलावन काही एक मणी बदलावन थोडे दीस आदी एक स्त्री म्हज्या लागीं कावन्सिलिंगाक आयिल्ली माई सुना मदें देखून हांवें तिका सांगलें सुणेन बदलाचें म्हण अशें नाका तूं बदला
तू बदला. आज अंगातावन येताना एक निर्धार कर, मुझे जिवितान एक बदलावं. आणि एका म्हयन्यान फाटी आयली, फादर हांवें बदलाल्या, एक आम्ही बदलाल्या, थोडी संख्या आम्ही बदलूंक प्रयत्न केला. आतां सून म्हजे दोळ्यांक तो पळयता, माईक कालें जालां की म्हण चिंता कोणना म्हण, सासू माई कालें जालां म्हाका तो पळयता, थोडे फावटी उलयना म्हाका तो पळयता. कित्याक हांव पयलीं पुरपुरतेली दुरसातेली, आतां कांय म्हणना कांय करिना. त्या देखून मोगाचे न्हू आमच्या जिवितान कितें बदलावन, त्या देखून एक घडी दोळे धांपया मोगाचे न्हू. आज हांगातावन आराधनातावन सोमियाक भेटून आमी फाटी येताना एक बदलावन म्हज्या तुज्या जिवितान जावंक जेजूची दिश्ट म्हजेर आनी तुजेर आसूंक एक घडी आमी मागया मोगाचे न्हू. त्या सोमिया कडेन म्हणया, दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोमिया, तुजी दयाळ्याची दिश्ट म्हजेर घाल सोमिया, तुजे दिश्टीन म्हाका सांबाळ म्हूण त्या जेजू कडेन आमी मागया. आनी एक बदलावन आमच्या जिवितान मोगाचे न्हू, ताणें बदलाचें हाणें बदलाचें म्हणचें नाका. म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या परिसरांत हांवें खंय बदलाचें, म्हजें थंय कितें बदलावन जायचें, म्हजें थंय जेजूक बेटलो फळ जावन कसलें परिवर्तन म्हजें थंय जायचें. एक घडी आमी पळया, हंकार राग तो गर्व सोडया मोगाचे न्हू. चारत दीस हांगाचे, चारत दीस ते सोडया नाका, हांवें खंय बदलाचें. त्या देखून सोमिया कडेन आमी मागया, दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोमिया, तुजी दयाळ्याची दिश्ट म्हजेर घाल म्हणून हें गीत एक चरण आमी गावया. गायत आसतना आमी मागया मोगाचे न्हू. दया तुजी दाखय मुजेर सोमिया, कित्याक तुजेरच हांव पातयेवन आसा. दया तुजे दाखय मुजेर सोमिया, कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. आपोड म्हाका गुण कर म्हाका, तुजे काकुळतेचेर हांव आशेवन रावला. आपोड म्हाका गुण कर म्हाका, तुजे काकुळतेचेर हांव पातयेवन रावला. दया तुजे दाखय मुजेर सोमिया, कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. दया तुजी दाखय मुजेर सोमिया, कित्याक तुजेर हांव पातयेवन आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो सगळा आमी दिमी घालया. आयतरसो वांजेल आमी आयकता, थंय खोडकार जेजूसाची येवन म्हणटा, तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजू तक्षण म्हणालो, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. लुकास वांजेल अध्याय 4 वाक्य 40 आमी वाचले जाल्यार म्हणटा, दीस बुडोवन वेताना ज्या कोणांगर विविध पिडा रोगाची मनशां आसली तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सशी हाडली. हर एकल्याचे ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. देव सारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोबो घालीत बाईसन गेले. मोगाचेनो ह्या जेजूतावन वालता सकत, ह्या जेजूतावन वालता काकोलतो, ह्या जेजूतावन वालता बरेपण. मोगाचेनो ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतराचेर आमी पातयेनी दवरया. सर आमची मागणी, आमची तेसावां सोमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. मोगाचेनो शतपथीच्या साकराक जेजून म्हणली उतरां, हांव येवन ताका बरो करता. आज जेजू तेंच उतरां आमकां हर एकल्याक म्हणटा, हांव येवन तुका बरें करता, हांव तुका आपोडन बरें करता, हांव म्हजो स्पर्श दिवन तुका बरो करता. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमची सगळ मागणी तेसावां सोमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. मोगाचेनो आज आमचे लागीं मागोवंक विविध तेसावां आयलेलीं हांव तुमचे मुखार दवरता.
या ते सवां खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू कुंदापूर तावन एका स्त्रियेन तिच्या पुताक एक काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तिचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू मार्वेल सॅम म्हणल्यार एका भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत आनी ताणें बरें करून शिकोवंक करपा सुमी ताका दिवचे खातीर मागोवंक सांगलां ताचे खातीर आमी मागया पांगळा तावन एका स्त्रियेन तिच्या पांया पंदा उजो तिची उजो येता भलायकी बरी ना तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तिचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू हांगासरस मंगळूर तावन एका स्त्रियेन आस्पत्रेंत आसा 3 ऑपरेशनां तिका जालीं बरी भलायकी तिका बेगीनच मेळच्याक आनी तिचें इन्शुरन्स पास जावन आस्पत्रेंत हांव बेगीन दिच्छा जावचे खातीर तिचे खातीर मागोवंक सांगलां तिचे खातीर आमी विशेश तरान मागया एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वयच्या खातीर मागोवंक सांगलां एकल्याच्या जाग्याचें रेजिस्ट्रेशन कसलीच अडकळी नासतना जावच्या जायत्यो अडकळी आसात त्यो सर्व पयसन सुलाभांनी रेजिस्ट्रेशन जावचे खातीर मागोवंक सांगलां त्या खातीर मागया एकल्याचें येवंक आसचें रीण बेगीनच ताका फाटीं मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां ताचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू तेरेजा मोंतेरोन एक तेसांव तिजें दिलां तिच्या तेसावां खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन ती आस्पत्रेंत जावन दिच्छा जाल्या बघा पूण तिची पिडा आनीक गूण जावना बेगीनच तिच्या पिडेंत हांव सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू एक मलगड्या जोड्यान हांगासर मंगळुरांत तांची जतन करूंक तांच्या घरा एक कामाचो वा कामाचे व्यक्ती मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां त्या खातीर आमी मागया इस्रायलांत हांव एका स्त्रियेन तिका स्पॉन्सर मेळचे खातीर आनी तिका विजा बेगीनच लाभचे खातीर मागोवंक विचारलां तिचे खातीर आमी मागया जेडन म्हणल्यार 2 वर्साच्या एका भुरग्याक आणखी तो उलयना उलोवचे सकत ताका मेळच्या खातीर बांदपास उलोवण्याचे सुटचे खातीर आनी उलोवन ताका करपा मेळचे खातीर आमी मागया मुडी पतावन एका मलगड्या स्त्रियेन तिका बरी भलायकी आनी तिच्या घरांत सुख समाधान संतोष लाभचे खातीर मागोवंक सांगलां बोंदेल तावन एका स्त्रियेन तिका बरी भलायकी आनी प्रत्येक जावन तिणें चलच्याक चलोवंक करपा तिका मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां एक तरणाटो ड्रगाक एडिक्ट जाला त्या सत्तेत हांव भायर येवंक आनी ताचें जिवीत बरें करून बांदून हाडूंक ताका करपा मेळचे खातीर आमी मागया एक जोडें तांच्या काजारी जिवितांत फुटां आयल्यान परत ती एक जावचे खातीर मागोवंक सांगलां त्या तेसावां खातीर आमी मागया एक मलगड्या व्यक्ती ताकोड येतावन ताका कठीण दुखीतावन सुटका मेळच्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां ह्या तेसावां संगी आमची तेसावां आमची मागणी सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आख्या संवसारार शांती समाधान झुजाची मोडां मोडून वयच्या खातीर आमच्या भारत देशांत ह्या वर्सा चुनावान आसा बरें मुखेली बरो सरकार अस्तित्वाक येवचे खातीर आमी मागया आमच्या बिरगस कुटुंबा खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन आमच्या विगार बापां खातीर आमी मागया तांची भलायकी संपूर्ण बरी जावच्या फाल्यां ते डिच्छार्ज जावन फाटीं येवंक पुरो तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया सुमी तांकां आपडून दी गूण करून दी बरी भलायकी तांकां लाभून दी म्हणून आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या परगांवांत आसलेल्या हर एकल्या खातीर विशेश तरान आमच्या भुरग्यां खातीर मागया ह्या म्हयन्यांत येवच्या म्हयन्यांत आनी परीक्षा आसा पब्लीक परीक्षा जावंक पुरो वर्साची अखेरीची परीक्षा तांच्या मतीक उसवाड बरें करून शिकोवंक करपा तांचे परीक्षेनी बरें करूंक सुमी तांकां आपडून दी ताची सकत दिवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर आनी आमची वैयक्तीक मागणी सकड सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया तें गीत आमी गावया स्वागत पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितान आमी मागिल्ल्याच्या हर एकल्याच्या जिवितान तो पवित्र आत्म्याची सकत ह्या घडये वाळोवन दी तांकां बरी भलायकी बरेपण लाभच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया सुमी ताच्या आत्म्याक तांच्या कुडींत तांच्या जिवितांत धाडून दी त्या मारिपा तांच्या जिवितांत बळ भलायकी आमी कोणाची तेसावां सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण केल्यांत विशेश तरान आमच्या लागीं मागोवंक सांगल्या खातीर तांच्या जिवितांत तांकां जिवितांत तांच्या कुडींत बरी भलायकी सुमयेची गूण करची सकत वालच्याक तांकां बरेपण लाभचे खातीर आमचे खातीर तांचे खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी समर्पण करया त्या पवित्र आत्म्याचे सकत आमच्या कुडींत आमच्या कुडींच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी वालचे खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू मागया मोगाचें न्हू
पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या ये देवानो ये पवित्रत्म्या तरी एका भाऊ बहिणीच्या जीवितांत देवान ये आमचे आज मी तुझ्या पायांतळ समर्पण केल्या त्या भाऊंच्या जीवितांत ये पवित्रत्म्या ये ताच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्यावरी तू ये तुझ्या हसर पोन या घडी ताच्या जीवितांत जाऊन दी ताका बळ भलायकी मोतीक समाधान संतोष जे कितें तुझ्या सोडवंदरा जेजू थांवन ती आशेतात तांकां बरेपण लाभोवन दी पवित्रत्म्या ये या घडये ती सकत गुण करची सकत ताच्या कुडीत वाळोवन दी ती अनुभव करून दी बरेपण तांकां भोगूंक मेळोवन दी Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Touch, heal, and anoint them, touch them, heal them. Come Holy Spirit. Jesus, pour out your Spirit. Pour out your Spirit, Lord Jesus. तुझ्या आत्म्याक दार सोम्या तुझ्या आत्म्याक हरी एकल्याच्या तुझ्या पांतळा समर्पण केल्या हरी एकल्याच्या जिवितांत गुण कर सोम्या आपोर सोम्या नाका आपोर सोम्या touch Lord, touch. Jesus, touch. Bless them, Lord Jesus. Bless them. Heal them, Lord. May your mighty power they experience, Lord, through your Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come. Anoint them. Bless them. Jesus, pour out your Spirit, Lord. Through your Holy Spirit, anoint them, Jesus. Touch them, Jesus. Heal them, Lord Jesus. Heal them. तुझे सकत वाळून दी सोम्या वाळून दी आम्ही मागता म्हणा की त्यांच्या हरी एकल्याच्या जीवितान वाळून दी touch Lord Jesus pour out your Spirit Lord Jesus come Holy Spirit may they experience your power may they experience your power come Holy Spirit may healing takes place this time Lord Jesus pour out your Spirit dar तुझ्या आत्म्या सोम्या ओ सोम्या तुझ्या आत्म्या या घडी अजब अद्भुत ते अनुभव करून दी सोम्या प्रत्येक जण या भावा बहिणीच्या कुडींत जिवितांत कितें गाय आसात दूख आसा बेजाराई आसा ते गुण करून सोम्या गुण कर सोम्या तुझ्या पवित्रतेचे सत्यमान गुण कर सोम्या may the inner healing takes place Lord गुण कर सोम्या thank you Jesus praise you Jesus adore you Lord Jesus thank you Spirit thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit thank you Jesus praise you Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus thank you Lord thank you Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus hallelujah hallelujah आता मी मागल्या हरी एकल्याचेर आमचेर सोम्याचे आशीर्वाद जडोवंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येद्या व्हडा साक्रामेंतांक सत्संग नामान करूया
तुया ये देवाविची सक्रमेंट घाल तुझ्या कष्ट सवगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडणेचो बल सदांच आमचे दय आमी बगी सर्गो तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. कष्टा दुखा पिडे शिडे वायटान संपडो वळवळता रिते जिणे तुझे विणे तुझ मुझे